Psalm chapter 143 verse 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. हांवें सोलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. मार्क chapter 5 verse 25 to 34. 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टतली एक स्त्री असली. साबार वैजाच्या हातान पडून ती कश्टाली आनी आपले आसले सगळे तिणें वखदां करसिल्ले. तरी कांय पुणी बरेपण जोडच्या बदला तिणें पिडा सडसकन घेतली. तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें, देखून लोकां जम्यान रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजालो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हूण विचारी लागलो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपून ताचे मुखार आयली आनी पांयांक सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगा लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. दैवीक नियाळ्याची उतरां. साम chapter 99 verse 1 to 9. सरेस्पो राजवट चलयता, लोक तरतरतात. केरुबाचेर तो बसला, पृथ्वी कांपता. सियोनान सरेस्पोर व्हरतो, सगळ्या राष्ट्रा वयर तो श्रेश्ठ. तुज्या वर्त्या आनी भयंकर नांवाची ती स्तुती करूं. खरेंच तो पवित्र. बलिश्ट राय तो, नितीचो तो मोग करता. प्रामाणीकपण तुवें स्थापीत केलाय. जाकोबाच्या प्रदेशान न्याय आनी नीत तुवें करून दिल्याय. सरेस्परा आमच्या देवाक वाखणा, ताच्या पांयासना मुखार सरपडा. खरेंच तो पवित्र. ताच्या याजकां मदें आसात मोइजे आनी आरोन. ताचें नांव उलो मारतेल्या मदें आसा सामुएल. सरेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी ताणें तांकां जाप दिली. खुपाच्या खांब्यांत हांव तांचे कडेन तो उलयलो. ताच्या आज्ञाक ताणें तांकां दिल्ल्या नियमाक तांणी पाळो दिलो. सरेस्परा आमच्या देवा, तुवें तांकां जाप दिली. तूं तांकां काकुळतीचो देव जावन आसलोय, पूण तांच्या गुन्यांवाक शिक्षा लायली. सरेस्परा आमच्या देवाक वाखणा, ताच्या पवित्र पर्वता मुखार सरपडा. सरेस्पोर आमचो देव पवित्र.